आतापर्यंत सगळे व्यवस्थित असतात, काही नाही सगळेच चालतात, कसलेच प्रॉब्लेम्स नाही. आता इलेक्शन आम्ही सांगतो ते स्कूटिंगली घेतलेले आहे पर्सनली आमच्यापर्यंत आम्ही प्रयत्न केल्यात तुमच्या वार्डात. आता लेट सी जे किती मतदान घेतात मतदाराचे पोल हा तो ॲक्सेप्ट. वार्ड नंबर तुझं? माझं वॉर्ड नंबर 8 नंबर. आणि तुझं? माझं वॉर्ड नंबर 10. दोघे कॅन्डिडेट तुम्ही एका असे कितें ठरला तुमचे? नाही ना आमचे कांयच ठरवूं ना. तो इंडिपेंडंट हांव इंडिपेंडंट. दोघे इंडिपेंडंट? त्याच्या पॅनलाचे ना ना तो पॅनलाचो आमचे काय ना तो दुसऱ्या वॉर्डार आम्ही दुसऱ्या वॉर्डार. हो आमचो 6 टर्म माशेलकर फॅमिलीचो. त्याच्या पयलीं माझी 3 टर्म माझी मम्मी असलेली. 4थ्या टर्माक निवडून येयल्ली पण मदीं एक्सपायर जाली. त्याच्या फाटल्यान म्हाज्या कजनाची बायल आशिल्ली ती येयली निवडून बाय इलेक्शन्स आणि त्याच्या फाटल्यान 5व्या टर्माक हांव निवडून येयलें आनी हो आमचो 6 टर्म. तशें आमचें डेवलपमेंट जाल्लें आसा वाड्यार आनी आतां म्हाज्या वोटर्सांचेर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. सध्या हो तुझो सेकंड टायम? सेकंड टायम. अशें कितें उरलां तुज्या वार्डान की लोकांक तें जाय आनी तुवें तें करूंक ना? तशें मेजर कांयच उरोंक ना. फक्त एक देवळी आसा ताका तें रेनोवेशन करपाक जाय. एक केल्ली आसा आनी एक आसा सो ताका ती फायल घातलेली आसा ती जातली बेगींतल्या बेगीन. खंयच्या पॅनलाक तूं? पॅनल ना इंडिपेंडंट. इंडिपेंडंट. तूंय बी इंडिपेंडंट? हय. अशें कितें जालें की तुका इंडिपेंडंट जावचें पडलें? तशें कांय ना. तशें कांय जावंक ना. आनी वोटींग हें कंपल्सरी करपाकूच जाय आनी कोण येता ते काय येवन आमकां कांय प्रॉब्लम पण डेली वचून फुडें तरी बरें कितें करपाक जाय. सगळ्यांक हेल्प करपाक जाय. जे एक कितलेशे हे आसता गोश्टी ते आमी फुडें तेंच्यांनी करपाक जाय. तुमचें पयलेंच मत तुमी मारता का? सेकंड टायम? फर्स्ट टायम? थर्ड टायम. तुजें गो? मागीर म्युन्सिपाल्टीचे फर्स्ट. म्युन्सिपाल्टीचे थर्ड? फर्स्ट. म्हणजे फर्स्ट टायम तूं मत घालता? हां कशें दिसता तुका तुजें मत कोणाक दुसऱ्याक दिता आसतना? तुमकां अशें कित्या खातीर मत मारता तुमी? म्हाजें मत हांव वेस्ट घालचें ना. हांवें चिंतलेलें राव बट तांकां मत घालता तेंच्यांनी कितें फुडें कितें बरें करपाक जाय. ज्या आपुलकेन प्रभाग नंबर 4च्या नागरिकांनी 2015 सालीन म्हाका विजयी करून दिल्लेले. तोच विश्वास आनी तीच आपुलकी हांवें फाटल्या 5 वर्सां दवरून ह्या लोकां पर्यंत पावयल्लेली आसा. जावं ते मागीर कामाच्या स्वरुपान डेव्हलपमेंटाच्या स्वरुपान किंवा अन्य गोश्टीच्या लोकां पर्यंत हांवें पावयल्लेली आसा. बारीक बारीक समस्या ह्या प्रभागांतली हांवें सोडयल्लेली आसा. जी संकटां येयली त्या संकटाच्या वेळी ह्या नागरिकांनी म्हाका हाक मारलो आनी हांव तेंच्या फाटल्यान सतत रावल्लेलें आसा. येणाऱ्या सोमारा म्हाका ह्या कामांची पोच पावती मेळटली ह्या बद्दल म्हाका खात्री आसा हें हांव सांगूंक सोदतां. ह्या प्रभागान त्या वेळी जो म्हाका आशिर्वाद दिल्लो तोच आशिर्वाद तोच विश्वास म्हाका आतां हेच्या फुडेंय दितले अशी फक्त म्हाका आशा ना अपेक्षा ना तर पूर्ण खात्री आसा. आता पेडणे नगरपालिका इलेक्शनाच्या संदर्भात हांगा उबे आसात. टोटल पेडणे नगरपालिकेन 37 उमेदवार हांगा उबे आसात आनी टोटल जे वोटींग आसा ते 4233 हांगा आसा. आता सकाळच्यान जी एक 3 बुथांचेर जर पळयली जाल्यार मोठ्या प्रमाणात गर्दी आसा. आतापर्यंत 30 ते 35% वोटींग कंप्लीट जाल्लेली आसा. 11 जाल्लेली आसा आता आनी फुडें वोटर्स जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात लायनी आमकां दिसता. नवीन वोटर्स जे आसात तांकां मोठी कुतूहल दिसता कारण नवीन वोटर्स जे आसात ते ग्रॅज्युएट आसात, हाय एज्युकेशन शिकलेले आसात आनी पेडणे नगरपालिकेन आतापर्यंत जे राजकारण जर पळयलें जाल्यार युवकांक जास्त इंट्रस्ट दिसता आनी त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात युवक हांगा येवपाक लागलेले आसा. जर एक वोटर जर आयलो जाल्यार तेचेच जे कॅन्डिडेट आसात 1, 2, 2, 3 जे कॅन्डिडेट आसात त्या वोटरा कडेन वचून चला ते वोटींग करा अशें म्हणजे आतापर्यंत गुप्त मतदान हें मोठ्या प्रमाणात पेडण्यान आमकां दिसता. संध्याकाळ पर्यंत पिक्चर्स क्लियर जाल्लेले आसा पण एकंदरीत जर पळयलें जाल्यार पेडणे नगरपालिका क्षेत्रांत आतापर्यंत 1 ते 2 पर्यंत मॅक्झिमम वोटींग जावपाची शक्यता दिसता.
जे 4 ते 5 जो टायमींग आसा तो कोविडच्या स्पेशल त्या लोकांक खातीर आसा आनी तेच्या पयलीं सगळे वोटींग करून भायर सरतले. लास्ट इयर जर आमी जर पळयलें गेल्या 5 वर्सांचो जर इतिहास जर काडलो जाल्यार 85% वोटींग ह्या पेडणे नगरपालिका क्षेत्रांत जाल्लेलें आसा. पण ह्या फावटी 85 न जाता 90-95 पर्यंत वोटींग जावपाची शक्यता आसा. मोठ्या प्रमाणात जे उमेदवार आसा त्या उमेदवारांनी आपले जे वोटर्स आसा तांकां कॉन्टॅक्ट करून जे भायर आसात तांकां हाडपाची वेवस्था करून वोटींग मोठ्या प्रमाणात चालू आसा. जे वयस्कर आसात तांकां सुद्दां घरांतल्यान भायर काडलेले आसात आनी वोटींग करून घेवपाचें काम चालू केलेले आसा. प्रत्येक उमेदवार जो आसा तो बऱ्या पद्दतीन इच्छूक आसा. सगळ्यात महत्त्वाचें आनी एक सांगपाचें म्हळ्यार हांगा पेडणे नगरपालिका क्षेत्रांत एकच पॅनल आसा. जरी पक्षाचे जरी पॅनल जरी नासले जाल्यार जे हे आसात जेका आमी बाबू आजगांवकर हांगाचो जो उपमुख्यमंत्री आसा आनी ह्या भागाचो आमदार आसा ताणें आपले जे पॅनल देंवयलेले आसा आनी त्याच्या विरोधान जे आसा हे इंडिपेंडन्स आसात. मॅक्झिमम MGPन जे छुपा जो सपोर्ट आसा तो उमेदवारांक केलेलो आसा. तसेच काँग्रेस MGP आनी आमचे जे विजय सरदेसाय हांची जी पार्टी आसा त्यांच्या संदर्भात हांगा कॅन्डिडेट 1-2 दिसता. तेंच्यांनी एकच ध्येय दवरलेलें आसा की येणाऱ्या ह्या इलेक्शनात खंयच्याय स्थितीन जे तेंचे पॅनलाचे आसा तांकां उडोवच्या खातीर प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात चालू केलेले आसा. वोटर्सांक तशा पद्दतीचे कन्विन्स करपाचें काम मोठ्या प्रमाणात चालू आसा. पळोवया सांज पर्यंत कितल्या पर्यंत जे वोटींग जातले आनी येणाऱ्या 1-2 दिवसात ताचो निकाल आमच्या सगळ्या जनते फुडें मेळपाचो आसा. पेडण्याच्यान विनोद मेथर.